कोंकणी भास आमगेल काळजांतू मनांतू राज्य करता. ही दोरी आमकां सगळ्यांकय एक मोगाळ बांदांतू बांदता. कोंकणी भास प्राकृत भाशेन वाडून आयिल्ली एक झर आज व्हड न्हंय जावन आमगेल जिणेंतू मेळन गेलेल सरस्वती जाल्या. उलोवच्या गोडी, आयकुच्या मोवाळ, बरोवच्या सराग मिगेल कोंकणी ही म्हळ्यार अभिमानाचो एक व्हळो सर्वांगेले हृदयांत होळता. आमगेल कोंकणीचो अभिमान अभिव्यक्त करचे एक गायन गायता विदुषी कुमारी मेघा पै. आतां कोंकणी अभिमान गीत. हें अभिमान गीत बरयलें लेखिका श्रीमती शकुंतला किणी हाणे विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळीचे सदस्य जावन आसती आनी हाका संगीत संयोजन दिला श्री मुरलीधर कामत. स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, सहनशील धैर्यवंत कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना. स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, सहनशील धैर्यवंत कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना. कितले राज कितले देश भ्रमण कोन थक्कनी, कितले रात दिस घात जावनोई भाग्गनी, कितले राज कितले देश भ्रमण कोन थक्कनी, कितले रात दिस घात जावनोई भाग्गनी. स्वाभिमानी स्वावलंबी, स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना. भासनी संस्कृती जीवाची गांडिती, सदा काल राखून वरला कोंकणीची ही ध्वनी. भासनी संस्कृती जीवाची गांडिती, सदा काल राखून वरला कोंकणीची ही ध्वनी. स्वाभिमानी स्वावलंबी, स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना. विविध क्षेत्र सिद्ध हस्त उपले रबली परत परत, नाव पावला दिग्दिगंत कोंकणी मनीस हो अनंत. विविध क्षेत्र सिद्ध हस्त उपरे लवली परत परत, नाव पावला दिग्दिगंत कोंकणी मनीस हो अनंत. स्वाभिमानी स्वावलंबी, स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना. स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना, सहनशील धैर्यवंत कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना.
एक म्हणल्यार 50 वर्सां पयलीं हांव ह्याच शहरां आयिल्लो आनी तेन्ना म्हजे दोळे उकडी जाले कोंकणी विशयी. पूण जेन्ना हे स्मितबाय आनी किरणबाय कोंकणी उलयतात तेन्ना म्हाका गुंगी येता आनी तुमी जेन्ना तुमची कोंकणी आयकून गुंगी येता. ही कोंकणी काय म्हणून म्हणजे खंय पावली ही कोंकणी. खूब जाण विचारले हांव अंकोला रावलो च्या घेवपाक कॉफी घेवपाक आनी ताणें दिल्ली बी कितें खावपाक. तुमचें नांव टिमलो कशें म्हणलें ताणें म्हाका. तो कामत हॉटेल तें. हांवें सांगलें ना म्हजेंय नांव कामत म्हणून. कशें जावपाक शकता. हांवें सांगलें गोंयांत खूब कामत आशिल्ले आनी कोण कामत अशें म्हणून प्रश्न येताले. हो कामत धाकणकार, हो कामत तारकार, हो कामत तिमले अशें म्हणून आमकां कामत ड्रॉप जालें आनी तें गांवचो नांव नाजाल्यार दुसरी म्हाजें धंद्याचें नांव उरलें. तशेंच हांगा बेंगुल्ला गेले आमचे कामत आडारकार म्हणून ते कामताचें नांव ड्रॉप जालें आनी आडारकार जालें. आनी मागीर प्रभू वेर्लेकार प्रभू अशेंच गोंयांत आसा म्हणून ह्या नांवाक कितें सर्च केल्यार तुका मागीर मेळटा. आज सर्चींग म्हणल्यार सामकें इजी जालां. बायोडेटा मेळटात. आतां AI भितर आनीकय म्हायती मेळटा. सो आमची एक युनिवर्सिटी जाल्या. पूण आज तुका तुज्या मोबायलाचेर 3 लाख पुस्तकां मेळटात. 30 लाख पुस्तकां मेळटात. म्हणजे लायब्ररी खंय पावली. लायब्ररी तुज्या हाताकच आयली. अशी युनिवर्सिटी कोंकणी युनिवर्सिटी instead of focusing on campus or something which is a viable thought but a little bit archaic, तर आमी एक व्हर्च्युअल कोंकणी युनिवर्सिटीचें अडॉप्शन करपाक जाय. थंय कोंकणीचें आमी जॉयंट स्टेरींग कशें मुखार व्हरून कित्याक कोंकणी तर कोणें म्हणिल्लें इज if कोंकणी perishes we perish. There is no identity. So जसो आमचो धर्म आसता तशीच कोंकणी एक धर्म. 300 वर्सां पयलीं आमकां सोडून तुमी हांगा आयले अशें न्ही तें. आमी लिपून रावले. तुमी आयले हांगा लिपपाक आनी पूण आतां एकत्र जाल्यात. म्हणजे 50 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव आयिल्लो हांगा I was possibly the youngest boy. Today, barring a few, I think I'm the oldest. भाशा बदलली ना. त्याच दिसाक कोंकणीक आमकां कॉन्स्टिट्युशनल एंट्री मेळिल्ली. freedom to do कोंकणी and improve कोंकणी is how vigilant we are. आनी नेवरून बसून म्हणिल्लें तें eternal vigilance is the price you will pay for freedom. So if freedom to do Konkani, it's up to us. Up to us how to build up this university and up to us how to propagate what I heard today to the youth of Konkani youth of tomorrow. Konkani मातृभाषा म्हणजे आवयली भाशा. म्हणजे ल्हानपणांतल्यान आमी कोंकणी शिकलो. हांव कोंकणी शिकलो ल्हानपणाक आनी 5-4 वर्सां नंतर आवय तूं मराठी शाळेंत वचा. मराठी शाळेंत गेलो. पूण मातृभाशा कोंकणी उरली. ती स्वप्नां जी येता तुका भाशा ती मातृभाशा. अशें करून आमची म्हजें आतां अफिलिएशन कोंकणी वाडपाक लागलां पूण वयी वाडपाक लागलां. म्हूण आनी कितलीं वर्सां आसा तें पळोवया. त्या प्रमाणे म्हाका हो हांव म्हणटा ती भाशा आमी गोंयांत म्हणटा हो तुजो धंदो काय म्हणून. म्हणजे आर यू बिजी वीथ दीस. सो येस आय एम अ बिजनेसमॅन एंड आय एम बिजी वीथ कोंकणी. गोंयांक खूब हें जालां की आमचो प्रवास पयलीं आमी आशिल्ले सगळीं एकाच जाग्यार आशिल्ले आमी. आज खूब जाग्यांनी पावल्यात. तेन्ना जर आमी म्हणपा जाता हांव आशिल्लो खंयची वर्सां
1500 सालांक गोंयांत आशिल्लो, तुमी आशिल्ले, हांवूय आशिल्लो, आनी उलयताले आमी भाशा आमची. आनी आमची राज्यांक आदिल खानाचें राज्य जालें आनी आमकां मातशे त्रास जाले. आमी कोंकणी उलोवपी ते वयल्यान आयिल्ले, भायल्यान आयिल्ले, म्हणून आमकां दिसलें की बाबा आमकां हे त्रास जाता ते कमी करया. ते कमी करपा खातीर आमी आल्फोन्स आल्बुकेर्का मेळपाक गेले आनी ताका गोंयांत हाडलो. ते त्रास गेले, तरेतरेचे अपिवल्स जाले, तरेतरेची ज्ञानूय मेळ्ळें, तरेतरेची दुसरे तरेचे त्रास जाले. म्हणून तुमी आयले हांगा, आमी थंय लिपले, आनीक मागीर मुखार परत इतिहास बदललो आनी सगळे एकत्र जाले. म्हणजे 50 वर्सां गेलीं आनी देवान म्हाका आनी 50 वर्सां दिवची पडटली आनी जाय की हो प्रवास दवरता हांव. आनीक जे कितें शक्ती आसा, जे पर्यंत उमेद आसाच उरतलीच, हांव हे कोंकणी खातीर एक थोडोसो कमिटमेंट करता. थँक्यू.